मायमोगाचो येवकार हा भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. नवे वर्ष चालू जाल्ल्यान पर्यटन आंकड्यांचेर लक्ष. सकारात्मक बदलात आंकडे हेच सगळे न्हय. गोंय पर्यटन रणनितीचे नव्यान करतात मूल्यांकन. बरे वागपी आनी चड फायदो जावपी पर्यटकांचेर भर. राज्यात हुस्क्याचे वातावरण निर्माण. सगळ्या आस्थापनात फायर एनओसी सक्तीचे. संबंधितांनी चालू केला तपास. मडगाव मार्केट वाठारांत पातळा भंय. गोंयची भूंय, पर्यावरण, संस्कृताय आनी लोकांच्या हक्काची राखण करपा खातीर खाशेलो दर्जो दिवपाची मागणी. संविधान दुरुस्ती विधेयक 2025 मांडले लोकसभेत. गोंय शाश्वत उदरगत परिषद स्थापन करपाचे नवे कलम 371IA मागले दक्षिण गोंयच्या खासदारान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नवे वर्स चालू जाल्ल्यान आतां पर्यटन आंकड्यांचेर लक्ष वता. पूण हो हंगाम कितलो यशस्वी जालो हे फक्त आंकडेवारी दाखयता. सकारात्मक बदलात आंकडे हेच सगळे न्हय हे सरकार आतां मान्य करता अशें दिसता. गोंय आपल्या पर्यटन रणनितीच्या नाण्यान नव्यान मूल्यांकन करतना आतां बरे तरेन वागपी आनी चड खर्च करपी पर्यटकांचेर भर दिता. हे मत पर्यटन मंत्र्यान स्पष्टपणान मांडलां. As far as number of tourists are concerned, पण 2025 पहिले जाल्यार numbers have gone up. But let us not talk on the numbers. आम्ही ट्रान्सपोर्टाचो डेटा पळयलो जाल्यार number of vehicles coming into Goa has gone up. But I think we have to start looking at the type of tourists that have been coming in. Relook at the model. कित्याक शेवटी टुरिझम म्हणजे जरी डिपार्टमेंट असलें, इट इज अ इंडस्ट्री. टॅक्सीचो इश्यू, गार्बेजीचो इश्यू, आमच्या एनिमल हजबंड्रीचो कॅटल आनी स्ट्रे कॅटल आनी डॉग्स इश्यू, रोड्साचो थोडो पॉटल्स इश्यू, हे थोडे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी अदर इश्यूज पळयले, टाउट्सांचो इश्यू. Although it comes to different departments, it comes as a collective responsibility of tourism. Tourist experience this. आणि कलेक्टिवली बेगीन करपाक जाय. मुख्यमंत्र्याकय बरो उलो मारला की बेगीन एक काबार करचे पडटले विशय. नाजाल्यार वारंवार टुरिझम इज अ इंडस्ट्री फॉर वीच गोवा द इकॉनॉमी सर्वायव्स. आम्ही कितलोय प्रयत्न केलो, सगळे स्टेक होल्डर जो पर्यंत प्रयत्न करना टू डू इट, स्वताचोच फायदो न्हय सगळ्यांचो फायदो जावचो हे तरेन पळयना. आय थिंक वी वील हॅव अप्स अँड डाउन्स. आनी ताज्या खातीर इन दीस कमिंग डेज वी हॅविंग अ मिटींग विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स अगेन. At that time, we will also talk about the data concern. But tourism in the month of December has been quite okay, balanced म्हणपाक येता. हो हंगाम पर्यटनाचे नदरेन खूप आव्हानां घेवन येयल्लो. उजो लागिल्ल्या प्रकरणांत 25 जाणांक मरण आयले. ते इंडिगो फ्लायटी रद्द जाय मेरेन पर्यटन खात्यान व्हड आडमेळींक तोंड दिले. सावथाक पळयलें जाल्यार खूब बरें आशिल्लें. नॉर्थाक पळयलें जाल्यार मातशें अप्स अँड डाउन्स आशिल्ले. The spirals have been because of तुझे एक siding episode of Birch which happened did affect a bit as far as tourism was concerned. And secondly, the number of flights of Indigo, 30% cut of flights has also affected the number of tourists coming down. At the same time, vehicles have gone up in terms of the normal transport which is happening. So वयर सकल समज पळयलें जाल्यार overall tourism exact with data I will talk to you maybe in a couple of days in terms of numbers. पण डिसेंबर हॅज बीन क्वाईट कम्फर्टेबल ओवरऑल. दर्या देगेवेल्या कांय वाठारांनी तणाव निर्माण जाल्ल्याची दखल पर्यटन मंत्र्यान दिली. कितल्याशाच वाठारांनी भोंवडेकारांची संख्या आनी गर्दी वाडली जाल्यार हेरांनी अपेक्षा पुराय करूंक नात. वी हॅव बीन व्हेरी क्लियर ऑन दीस. वी कॅनॉट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अनरुली टुरिस्ट एट दॅट पर्टिक्युलर टायम. बट टायम टू टायम जेन्ना असले एपिसोड आयिल्ले आसा वी हॅव स्ट्रॉंगली एक्टेड ऑन दीस. डिपार्टमेंटा तर्फे कंप्लेन वचून इमिजिएटली ताजेर एक्शन जावन त्या लोकांक हाडून योग्य तरेन इट इज बेसिकली आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन. आमी सेफ अँड सेक्युअर बीच उलयता, सेफ्टी उलयता, विमेन उलयता, सोलो ट्रॅव्हलर येता आनी एक कोणी खंयच्या गांवचो एक मनीस येता हांगा आनी अनवॉन्टेड थिंग्स करता वीच गोवा इज नॉट नोन फॉर. आनी ह्या लोकांक लेणे तेणे गोंयचें कांयच ना पूण गोंयचें नांव खराब करून चल्लें. This will not be taken. I am personally looking into it, personally monitoring it, ensuring that Kalangut PI immediately takes these people into custody. आणि जे सेक्शनां लावपाक जाय ती म्हाका दिसता हॅज टू बी व्हेरी स्ट्रिंजंट टू गीव अ व्हेरी क्लियर एग्जाम्पल. आमी हें घेवन बसचे ना. पर्सनली आय एम लुकिंग इन टू इट अँड एक्शन वील बी टेकन ऑन दीस टायप ऑफ टुरिस्ट हू आर कमिंग अँड बिहेविंग हियर. असल्या टुरिस्ट आमकां गरजूच ना आनी नाकाय बी. जो सावथाक वता तो टुरिस्ट नाल्यार मोरजे वता तो टुरिस्ट नाल्यार पणजे येता तो टुरिस्ट इज हॅपी
And why is he having the people who are stakeholders having issue only in that belt? I'm asking you this question. शेकवाल्यांक धंदो चलोवपाक सावथाचो म्हणटा बरें चलयलें, नॉर्थाक म्हणटा मोरजे बरो चलयलो, कोळंगुटेच्याच बेल्टाक म्हणटा थोडो कमी पडले. कमी पडटा कारण क्वालिटी ऑफ टुरिस्ट इज ड्रॉपिंग इन दीस बेल्ट. वाय इट इज ड्रॉपिंग, वेदर इट इज सर्टन थिंग्स विच नीड टू बी लुक्ड एट. हें आमी तेन्नाय सांगलां आनी आय हॅड सेड एज टुरिजम वी आर रेडी टू रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ कलंगूट. जशें आमी भुरगेपणान कोळंगुटे वताले, आयच्या तारखेन लोकल कितले गोंयकार कोळंगुटे वता, तूं वताले. सो थोडे प्रश्न आसता ते स्वता तांणी बसून चिंतन बैठक करपाक जाय. वी आर देयर टू सपोर्ट. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी मुजेफ शेख. हडफड जाल्ल्या उज्याचे प्रकरणात लागून राज्यात खर हुस्क्याचे वातावरण निर्माण जावपाक लागला. सगळ्या आस्थापनात फायर एनओसी आसप सक्तीचे आसा. हे संबंधितांनी तपास चालू केला. मडगांव कितल्याशाच आस्थापनांनी वा बिल्डिंगेक एनओसी ना. मडगांव मार्केटात अशी घडणूक घडल्यार दुकान धंद्याक व्हड लुकसाण जातलें असो हुस्को मुखार आयला. आरपोरा नायट क्लबाक जो उज लागून 25 जाणांचो जीव गेलो, हेजे खातीर ऑथॉरिटी जी आसा ही आतां खंय तरी न्हिदले जागी जाल्या. आनीक तेणी आतां सगळ्याच्या फाटी लागल्यात की एनओसी घेतल्या, फायराची घेतल्या, बाकी घेतल्या, हेजे खातीर ते जागी जाले कडेन आसा आनी हे आतां तपासपा लागले कडेन आसा. आज आमी आरपोरा सोडून जर मडगांवाक गेले, मडगांवाक जितलीं आस्थापनां आसात 90% जे बिल्डिंगे गव्हर्मेंट बिल्डींग जावं या अदर बिल्डींग जावं या शॉप जावं ही हांकां एक सुद्दां फायरीची एनओसी म्हणटी ना. हितून भितर ना जावपा कारण म्हणलें जाल्यार हांगा खंय तरी एक गॅजेट आसा आनी तेतूंक एक गॅजेटाक एक हें घातले कडेन आसा की 100 मिटरांची जे शॉप आसा हांकां खंय तरी सेल्फ एटेस्टेड हें करून तेणी एनओसी तेणी तेंची जबाबदारी घेवपाची. आनी दुसरी जी कमर्शियल आसा, जे व्हडली बिल्डींग आसात या व्हडली व्हडली ऑफिस आसा हांकां खंय तरी फायरीची एनओसी जाय पडटा. पूण जें इन्फॉर्मेशन आमकां फायरी कडच्यान मेळ्ळा तें पळयलें जाल्यार कोणाच्या कडेन ह्यो एनओसी ना. इवन मडगांवची म्युनिसिपालिटी पळयलें जाल्यार तेंचे कडेनूय ना. दुसरे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसात तितूंक ना. पुलीस स्टेशन आसा, हे व्हडले हेडक्वॉर्टर आसा, हेंचे कडेन सुद्दां ह्यो फायरीच्यो हे ना. म्हणटकीर हेजे खातीर सद्याक आमी लोकां कडेन विचारया कितें दिसते. आनी दुसरें मेन म्हणल्यार मडगांवां जितलें मार्केट आसा, एक न्यू मार्केट आनी गांधी मार्केट हें सद्या बॉम्बाचेर आसा. हेंचेर जर केन्नाय बॉम्ब फुटलो जाल्यार खंय आनीक कितें उरतलें आनी कितें ना म्हूण तें पळोवपाचें ना. हो बॉम्ब म्हणल्यार तो बॉम्ब न्हू, हो बॉम्ब म्हणल्यार उज्याचो. कित्याक थंय जे फायर एक्सटिंग्विशर आसात, हे बेश्टे आसा नांवां पुरते, ते सुद्दां चलनात. म्हणटकीर ह्या मार्केटांनी कितली रिस्काचेर आसा तें तुमी पळयात. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवांतल्यान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयची भूंय, पर्यावरण, संस्कृताय आनी लोकांच्या हक्काची राखण करपा खातीर खाशेलो दर्जो दिवपाची मागणी करपी संविधान दुरुस्ती विधेयक 2025 लोकसभेत मांडलां. संसदेच्या हालींच सोंपिल्ल्या अधिवेशनात सादर केल्ल्या खाजगी वांगडी विधेयकांत गोंय शाश्वत उदरगत परिशद स्थापन करपा खातीर नवे कलम 371 IA दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीसान मांडले. हे बिल जे आम्ही इंट्रोड्यूस केला लोकसभात विंटर सेशन ऑफ पार्लमेंट सारकी तारीख म्हणजे 5 डिसेंबर 2025 दिसा हे इंट्रोड्यूस केले. हे आम्ही प्रयत्न केलो इंट्रोड्यूस करपाक जुलयान, फाटले जुलय 2025 जेन्ना आम्ही सबमिट केले ते. सो वी वर आस्किंग फॉर कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. सो कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट म्हळ्यार सदांच ते टायम घेता की आमच्या कॉन्स्टिट्युशना बराबर आसा, कॉन्स्टिट्युशनाचेर एगेन्स्ट आसा, खंय ताचेर असर पडटलो आनी खंय भारताक कितें नेगेटीव इफेक्ट जातलो, हे सगळे तांची एक कमिटी आसता, लिगल एक्सपर्ट्स आसता, कॉन्स्टिट्युशनल एक्सपर्ट्स आसता. सो 2-3 म्हयने लागले तांकां आनी तांणी जे आमी सबमीट केल्लें बिल ते नेमून एक डॉट, नेमून एक कॉमा तांणी चेंज करूंक ना. जशें आशिल्लें तशें एक्सेप्ट केलें आनी फायनली वी आस्क्ड फॉर कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट.
दॅट इज आर्टिकल 371I पळय आसा, which speaks about the state of Goa. बारीक पयशात आर्टिकल 371I हे गोंयचे बद्दल आसा. ताजेर आमी अमेंडमेंट मागले आनी 371I करा म्हणे, आस्किंग फॉर स्पेशल स्टेटस ऑफ गोंया. हे आमी मागले कित्याक हे स्पेशल स्टेटस? आमी म्हणटा तुमचे पयशे नाका. जनरली कितें जाता, स्पेशल स्टेटस जेन्ना स्टेट्स मागता, जितले सरकार आसा ते सदांच भायर उडयतात. कित्याक इतले पयशे मागतात, हजारान कोटी फॉर डेव्हलपमेंट, आमचे कडेन दिवंक जायना म्हणटा. आमी पयलें सांगलें, आमी सेंटरा कडेन पयशे मागिना. आमकां जे जाय आमची अस्मिताय प्रोटेक्ट करपाक, आयडेंटिटी, आमचे गोंयचे कल्चर आसा, आमची संस्कृती आसा, रीच संस्कृती, पेडण्या ते काणकोण ते वाळपय ते आख्खे गोंयभर आमची ती संस्कृती आनी आयडेंटिटी प्रोटेक्ट करपाक आमी जेन्ना म्हणटा गोंय आनी गोंयकार हो उरतलो काय, आयज प्रश्न आयिल्लो आसा. ताका प्रोटेक्ट करपाक कोण हो गोंयकार, कसो ताका आयडेंटिफाय करया, कसो ताका डिफायन करया, हे सगळें ते बिलान बरे भशेन घाल्लें आसा. आमी फाटल्या कितल्या वर्सांक जे पावरान आसा असले बेकायदे लॉज हाडले ताणें, लँड लॉज, जे TCP 1974 जितले हे आसा ते एमेंड करपाक 39A हाडले, 17(2) हाडले, 16B हाडले. फक्त आमचे पळय जमनी आसा त्यो कन्वर्ट करून भायल्यांक विकपाक. आनी जमनी जेन्ना म्हणटा, जेन्ना आमी आयडेंटिटी म्हणटा, ही आयडेंटिटी कशी? फक्त एक मनीस न्ही, आमची आयडेंटिटी म्हळ्यार कोणय जगभर तर वचत गोंय म्हणीत जाल्यार तांकां कितें याद येता? आमचे पळय शेतां आसा, आमची भाटां आसा, आमचे दोंगर आसा, आमचे न्हंयो आसा, आमची रानां आसा, आमची जी फिशरमॅन कम्युनिटी आसा, ट्रायबल कम्युनिटी आसा, रेंदेर भाव आसा, टॉडी टॅपर, असले खुबशे जे आमचे कम्युनिटीज आसा, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, हे सगळे मेळून आमचे जे फोक डान्सीस आसा, फुगडी आसा, देखणी आसा, आमचे मांडव आसा, हे सगळे इज पार्ट ऑफ दॅट आयडेंटिटी, द कल्चरल आयडेंटिटी. वन ऑफ द आयडेंटिटी जेन्ना शेतां भाटां दोंगर हे तर कातरून उडयलें. आमचे न्हंयो आसा त्यो सेंटराक दिल्यो, जी नांवां आशिल्लीं काय बरी, जुवारी, मांडोवी, साल, शापोरा, कुमारजुआ, म्हापसा, ही नांवां काडून नंबर दिल्ले आसा तांकां. म्हणजे अशी कशी आयडेंटिटी आमची स्लोली चेंज करतात. बारीक कितें आशिल्लें थंय कितें घालें, गोंयकार कोण ते ताणें खंयचे काडले, एक कायदो आसा थंयचे घाले, एंड दॅट एन्श्युअर्ड की आमकां एक जेन्ना बाब कार्लोस फेरेरान वेंट थ्रू ऑन ग्रीन सिग्नल दिले, आमकां गॅरंटी आशिल्ली की पार्लमेंटान जी कॉन्स्टिट्युशनल टीम आसा ते आमकां आडको हाडपाक शकचे ना म्हणून. आनी तेंच जालें वेन 5 तारखेर स्पिकरान कॉल आउट केलो म्हाका टू इंट्रोड्यूस द बिल. एक सेपरेट कावन्सील आसची हेची मागणी केल्या. ऑफकोर्स अंडर प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे ऑटोमॅटिकली CM बीन ते आयलेच भितर, बट त्या बरोबर अशे एक्सपर्ट्स जे ऑफ गोवन ओरिजीन आसतले आणि जे गोंयची मेन म्हणजे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कशी जातली. डेव्हलपमेंट सगळे जाण म्हणटात, पण ती डेव्हलपमेंट सदांच सुप्रीम कोर्ट सांगे आसता, तुम्ही जे कितें डेव्हलपमेंट म्हणटा ती तुमची डेव्हलपमेंट सस्टेनेबल आसा काय ना हे पळया. ही जमीन हे हांगासरले लोक सहन करू शकतात काय ना हे पळया. त्यांच्या खातीर आसा काय ना ह्या खातीर हे पळोवच्या खातीर एक स्पेशल कावन्सील कॉन्स्टिट्युशनाच्या अंडर तयार करची. ताका जे कितें काम आसा कावन्सिलाचे ते आमी भितर दिल्लेले आसा. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार. 6 जानेवारीक मनयिल्ल्या 3 किंग्स फेस्तांत पुराय गोंयांत खास करून कांसावले, चांदोर आनी रेसमागोस ह्या गांवांनी सांस्कृतीक कार्यावळी, पारंपारीक विधी आनी सामुदायिक उत्सव जातात. पळयात काय मनभुलवले फेस्ताचे खीण. आमी बरे पुर्वज आमगे हे फेस्त करीत आहाय आमी बरे उमेदीन. आनी सदांचे भशेन आज आमगेले चांदोर कावरीचे 2 जाण विद्वान रे आनी एक गिरदोलीं गांवचो ते तिगोय मेळ हिंगासोन
ते सेंट पायटीचे पसून इगोची वयतले बरे मंडवडेन हॉर्साचे पसून आणि परवेचे मीस जातले. Today being January 6th, it's a blessed day as our son Bibu, smile. is one of the king. His resemblance, the three wise men who went to worship Jesus. देवान आज भुरग्यान ताका घुमयलें म्हणजे एक राजा संवसारांत येयलो आनी त्या संवसारांत ते राजा आसलेले ते तेक चोवपा येयले. तो हुंयचे हुंय जल्मला तो बेल्या शारांत जल्मला म्हूण आनी भुरग्यांनी ताका पळीत केले आनी ते तिगोय राजा तिनी गांवचे आनी ते तिनी मागीर एक रस्त्यान येयले आनी ते जेजू मेट ते जाणा एकूच रस्तो दवरलो आनी ते जेजू थिंगा भेट केली तेणी आनी सगळें त्या राजान आपल्या गेली दान दौलत आनी गोंड रोस म्हणटाय तो हाडलो भांगार आनी धूप हाडलें कित्याक तो सगळ्या वर्तांचो राजा. बरें आयज फेस्त जाता जाल्यार ते रमेश सायबिणीचें फेस्त. रमेश सायबीण म्हळ्यार आमच्या ह्या कपेलाची आस्कारी आनी तिचें फेस्त आमी वर्साचे वर्सा हे भशेन समारंभता आनी ह्या फेस्ता सुमयार 3 किंग्स जे म्हणटात ते घोड्यांचेर बसून येतात आनी मिसान वांटो घेतात. आज फेस्त आहा पळय ते आमचे गोंयकारांचे फेस्त. कासाल्याक आरोशी पयली सोडून आमचे सगळे गोंयकार जे आसा पळय भाव भयण तांचे सगळ्यांचे फेस्त. आज today the feast is very symbolic because 3 wise men who had come to visit Jesus Christ following the star. So the same thing has been depicted over here. This is one of our tradition which is going on for more than 500 years. Today the 3 wise men are selected. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. शिरोडा युथ क्लबान FC शिवोलीक 2-1 अशा गोलांनी हारोवन वावड्यारांचो ईस्ट ट्रॉफीत क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयली. पळयात रंगतदार खेळ. सोमारा युनायटेड क्लब ऑफ बेतोडाचे जाल्ले वावराड्यांचो इश्ट ट्रॉफीच्या दुसऱ्या आवृत्तींत शिरोडा युथ क्लबान FC शिवोलीचेर 2-1 अशा फरकान जैत मेळोवन क्वॉर्टर फायनलींत आपली सुवात निश्चित केली. आज जी गेम आसलेली वावड्याचो इश्टाच्या टुर्नामेंटाची शिवोली FC आनी शिरोडा. सो आयच्या दिसाक हांव हिंगा चीफ गेस्ट म्हणून म्हाका आपयल्लो. सो एक बरी गेम जाली आयच्या दिसाक. तेच पयलीं हो वावड्याचो इश्ट टुर्नामेंट जे करपाक आमचे भाव हे सगळे वावुरतात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. राज्यात हवामानात व्हड बदल जावपाची शक्यताय ना.
सकाळी आनी राती थंडसाण जाणवतली. दुख्याक लागून दिसपाचें प्रमाण मातशें कमी जातलें. प्रवास करप्यांक जतनायेचो सल्लो दिला. राज्यभर सुकें तापमान तिगून उरलां. गेल्या 24 वरांत पावसाची नोंद जावंक ना. फुडले 7 दीस हवामानात कसलोच महत्वाचो बदल जावचो ना. बुधवारचे तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियस आसतलें. सुकें हवामान तिगून हवामानाचो ना महत्वाचो बदल. बुधवारचे तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियस. दुख्याचो अणभव. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. म्हळ्यार परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासचो.